तुमचा बली सांग सगळ्यांक तुमकां योगा काल पहिल्यांदा मिनिस्टर आणि सामान्य गोंयकाराची डिबेट जाली पॉवर मॉडेलाचेर. डिबेट बरी जाली, सगळ्या गोंयकारांक आवडली. डिबेटीच्या सुरवातीक सगळ्यांनी मान्य केलें, इट वॉज युनानिमसली अग्रीड की वीज जे असता दॅट इज अ बेसिक राईट आणि चीप अँड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे सवाय आणि व्यवस्थित वीज मेळप हे एक सामान्य गोंयकाराचो हक्क. इट इज अ राईट आणि हो हक्क दिवपाची जबाबदारी सरकाराची हे सगळ्यांनी मानून घेतले. इलेक्ट्रिसिटी हॅज टू बी चीप अँड रिलायबल अँड इट हॅज टू बी प्रोवायडेड बाय द गव्हर्नमेंट. आता सवाय पळोवंक गेल्यार तुम्ही गोंयांत पळयला कोविडाच्या पयलीं सुद्धा रेट वाडत आशिल्ले, म्हारगाय वाडत आशिल्ली, म्हणून लायटीची बिलां लोकांक चुरचुरपाक लागिल्ली. इट वॉज बीइंग डिफिकल्ट फॉर गोवन्स टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इन गोवा इवन बिफोर कोविड. पण कोविडाच्या काळात कितें जालें, लोकांचे नोकऱ्यो गेल्यो, लोकांचे धंदे बंद झाले, इनकम बंद जालें. आमी पळयलें की गोंयकारांक खूब त्रास जाले. आमचे टॅक्सीवाले, शेकवाले तांचे धंदे सगळे बंद झाले, एकदम झिरो झाले आणि थोडे तर रस्त्यार येवन नुस्तें विकपाक लागले, तातून घर चलतले म्हणून. खूब जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो, जांचे EMI आशिल्ले, कितें प्लॅन आशिल्ले फुडें तांकां ह्या म्हयन्याचे आपल्या भुरग्याचे स्कुलाचे फीस सुद्धा भरपाक जातले काय ताचेर डावट येवंक लागलो. आणि दिस इज ट्रू स्टोरीज. खूब जाणांनी ह्या काळात आपल्या भुरग्यांक स्कुलांचे काढले कित्याक तांकां ते फीस दिवपाक जालें ना. NRI सुद्धा तांकां दिशिल्ले बाबा आपले लायफ सेट आसा म्हणून तांच्यो नोकऱ्यो गेले आनी आज ते गोंयांत नोकऱ्यो सोदतात. तर गोंयकारांक खूब त्रास जालो आणि अशा काळान गोंय सरकारान कितें केलें, गोंय सरकारान आमी स्किमी दिता म्हणपी गोंय सरकारान स्किमी बंद केल्यो. जेन्ना सामान्य गोंयकाराक सगळ्यांत चड गरज आशिल्ली इन्कमाची, कितें तरी स्किमींच्यात पयशे येवपाची, त्या काळान ह्या सरकारान सामान्य गोंयकाराचे स्किमी बंद केल्यो. आणि फक्त स्किमी बंद केल्यो ना, व्हडली व्हडली लायटीची बिलां धाडली घरा. तुम्ही सगळ्यांनी जाणा जून, जुलय, ऑगस्टान जी बिलां आयल्या 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 कोविडाच्या काळात घरा धाडली. आणि ते म्हणू लागले ना तुम्ही एप्रिल मे गरमेच्या म्हयन्यांनी घरा बशिल्ले लॉकडावना खातीर म्हणून बिलां वाडली. ते आमकां खबर आसले, तुम्ही आमकां सांगपाची गरज नाशिल्ली. ह्या व्हडल्या बिलाचेर आम आदमी पार्टीन हो इशू घेतलो. चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक मेळ्ळे आमी आनी रिक्वेस्ट केली की हाजेर कितें तरी रिलीफ दिवची. सरकारान कितें रिलीफ दिली, 50% ऑफ फिक्स्ड चार्जेस. आयकुपाक खुबशे दिसता, पण खरें म्हळ्यार एका गोंयकाराच्या बिलार इम्पॅक्ट कितलो जालो, 20 रुपया, 23 रुपया, 25 रुपया इतलोच म्हयन्याक. म्हळ्यार पयलीं आमी भिकाऱ्यांक नाणे दिताले 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया. ह्या दिसांनी ताका बाबा च्या आनी भाजी खावंक मेळटली, कोण तरी 10 नाल्यार 20 रुपया तरी दितात. तर प्रमोद सावंताच्या सरकारान गोंयकारांक भिकारी कशें केले, कित्याक तांणी 20 रुपयाची आमकां रिबेट दिली फक्त. निलेश काब्रालान स्वाभिमानी गोंयकाराक कोविडाच्या काळान भिकारी करून उडयले. फक्त लायटीची बिलां सवाय जाली म्हणून जायना. इट हॅज टू बी रिलायबल. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय व्यवस्थित आसूंक जाय, कित्याक हाजे आनीकूय कॉस्ट येता. जेन्ना पॉवर कट जाता, व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन जाता, इन्व्हर्टर घेवचो पडटा, जनरेटर घालचो पडटा, स्टेबिलायझर घेवचो पडटा. हाजो खर्च कोण दिता, हाज्या खातीर सरकार स्कीम दिता ना, आमच्या बल्सांचे आमी काडून खर्च करून घालचे पडटा. ज्या लोकांक हे परवडना तांकां आपल्या धंद्यान बिंद्यान लॉस सोंसचो पडटा. एक धाकटो पसरकार आपल्या दुकानान फ्रीज घालतलो, दूध विकतलो आनी कितें विकतलो म्हणून लायट गेली जाल्यार ताचो माल खराब, ताचो लॉस जालो. हो सरकार भरता ना, भरिना. तर व्यवस्थित वीज मेळना तेन्ना सुद्धा लॉस जाता. फक्त पयशांचोच लॉस ना, आज ऑनलायन क्लासेस म्हणटात. जेन्ना ऑनलायन तुमचो लायटूच येना जाल्यार ऑनलायन क्लास खंयच्यान जातली, आज भुरगीं आमची सफर जाता. तर हे खूब प्रॉब्लेम
विजाच्या बिला खातीर सवायूय ना आणि व्यवस्थितूय ना म्हणून गोंयकार आज सफर जातात. पूण हे सगळे दुःख जे सामान्य गोंयकाराचे आसा ते समजुपाक काळीज जाय आसता आणि हे प्रॉब्लेम समजून ते सोडवपाक तकली जाय आसता. आज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराकडे काळजीय ना आणि तकली ना, कित्याक ते फक्त आपल्या भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल हाय कमांडाचे रिमोट कंट्रोल रोबोट्स कशे जाल्ले आसा. आणि हे काल डिबेटीन आमकां पळोवपाक आयलें. दोनूय पॉइंटाचेर पॉवर मिनिस्टरान म्हळें की आपल्याकडे जावपाचें ना, आपूण फ्री दिवचो ना आणि आपल्याकडे रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सुद्धा दिवपाक तयार ना. फाटले 9 वर्सां तांचे सरकार आसा भारतीय जनता पार्टीचे. ताणें व्हडलें सांगले आमी फुडें हें करतले तें करतले, पूण फाटल्या 9 वर्सांत कांयच केलें ना. फुडल्या 9 म्हयन्यांनी कितें करतले हो सादो प्रश्न विचारिल्लो आमी, तांचे कडेन उत्तर नाशिल्लें. तर मिनिस्टरान मान्य केलें की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार फेल जाल्लो आसा, प्रमोद सावंताचो सरकार फेल जाल्लो आसा. पूण ताचो घमंड वचूंक ना. आमी पळयलें निलेश काब्राल आणि भारतीय जनता पार्टीचो घमंड वचूंक ना. ताणें म्हळें आमी 9 वर्सां कांयच काम केलें ना, तरी पूण हांव फुडल्या 25 वर्सां निवडून येतलो म्हणून लागलो. इतलो घमंड. फुडल्या 25 वर्सां बीजेपीचो सरकार आसतलो म्हणून लागलो आमी कांय करूं ना जाल्यार तरी. इतलो घमंड. हांव फक्त निलेश काब्राल आणि भारतीय जनता पार्टीक याद करूंक सोदतां. असोच घमंड आशिल्लो शीला दीक्षिताच्या सरकाराक दिल्लीन 15 वर्सां ती सरकार. आणि ह्याच मुद्द्याचेर पॉवर इश्यूचेर तो सरकार कोसळून पडलो. ही डिबेट जातकच आमकां 100रांनी फोन आयले लोकांचे की तुमी सारखे उलयले म्हणून, आणि आमकां फुकट वीज जाय आणि आमकां व्यवस्थित वीज जाय म्हणून. त्या खातीर आम आदमी पार्टीन हाजेर एक आंदोलन करपाचो डिसिजन घेतला आणि ह्या आंदोलना बद्दल सांगपाक आमचो कन्व्हेनर राहुल मांगले तुमकां. देव बरें करूं वाल्मिकी. काल जी डिबेट जाली बाब काब्राल आनी वाल्मिकी हाजी गोंयभर आतुरतेन वाट पळयताली. आमकां भरघोस प्रतिसाद मेळ्ळो. काल जो वाल्मिकी गेल्लो तो आम आदमीचो कार्यकर्ता म्हणून न्हय, एक सादारण गोंयकार, एक गोंयकाराचो आवाज, आनी ताणें तो मांडलो. कालचो आमकां प्रतिसाद आयलो लोकां कडल्यान, फोन कॉल आयले, दिसून आयले लायटीचो इश्यू आसा तो गोंयभर आसा. काब्रालाक खबर ना जे 9 वर्सां ताणें काय करूं शकलो ना तो ते 9 म्हयने करतो अशें आश्वासन दिलें. गोंयकारांक खबर आसा जे 9 वर्सां काय करूं शकलो ना तो फुडें कितें करतलो. फक्त घमंड दाखयलो 25 वर्सां आपूण रावतलो फुडें सरकाराक. गोंयकार हे कदापि खपोवन घेवचे ना. गोंयकार ह्या धर्तेर मत मारिल्ले मनीस जे आसा ताका जाग्यार हाडटले. वाल्मिकीन सांगलां तशें शीला दीक्षित 15 वर्सां आशिल्ली, तशेंच आशिल्लें घमंड आशिल्लो. हांव सगळ्या गोंयकारांक तशेंच तुमकां सगळ्या इश्टांक सांगूंक सोदतां, जेन्ना 2015 आम आदमीचें सरकार आयलें, अरविंद केजरीवालचें सरकार पयलीं खेप आयलें, दिल्ली असोच इश्यू आशिल्लो विजेचो. वरां विजी नाशिल्ली. येवप वचप लागपाक चिपा म्हणटा पळय तशी, तशें जबरदस्त व्हडले बील येताले. प्रत्येक जागे 200 युनिट जो आसा सादारण घराक एक 500-700 रुपया बील येताले. केजरीवालान कितें केलें, सादे लोकांक जे जाय ते घडपाक जाय, 200 युनिट पर्यंत कोणाक लोकांक जे बील येताले ते माफ जाले. ताका झिरो बील जनरेट जाताले. कालकाबराक बील जनरेट जालें, जावनी जनरेट बील जनरेट जाताले. बिलाचो आंकडो येतालो झिरो, 1 रुपया भरपाची ताका गरज नाशिल्ली. सरकार दितालो. काल वाल्मिकी सांगलें भरून मरे प्रमोद सावंताक, केजरीवाल ते व्हरता लोकांनी 200 युनिट पर्यंत, तुका व्हरपाक कितें जालां. 200 चे 400 50% वयर. हांव गोंयकारांक मागता, तुमचे मित्र आसतले, तुमचे सोयऱ्या दिल्ले आसता तांकां फोन करून विचारा तांकां लायटीचें बील कितें येता तें. हांगा गोंयांत कितें येता ताजी चर्चा करा. इतले गोंयकारांक कित्याक हो सरकार कोणाचो. हांगा वेवर आसता, जे कॉर्पोरेट आसता, कॅसिनो फीज किंवा सेस ते कलेक्ट करनाले येता, ते पे जाता. पण गोंयकाराची 20 रुपयाची बिलां बी आसता पळय, ताचे लायसन फी, ते सरकार सोडना. आज आमी मुद्दो फुडें व्हरपाक, प्रत्येक घरा व्हरपाक आमी आज आंदोलन एक अनाउन्स करता. आम आदमी पार्टी एक वीज आंदोलन म्हणून सुरू करतले. हातून आमी प्रत्येक घरान वतले, घरोघरा वतले, आमी तांकां बील दाखयतले. तुमकां कित्याक येवपाक जाय बिल लायटीचे. सरकार तुमच्या खातीर वावरता काय व्हडल्या कॉर्पोरेटांक वावरता. हे वीज आंदोलन आमी गोंयभर 200 सभा घेतले, कॉर्नर मिटींग घेतले.
लोकांक दाखोवन दितले अरविंद केजरीवाल सरकार हो साधारण मनशा खातीर वावरता. हो प्रमोद सरकार आसा, मत मारिल्लो जो सरकार आसा तो तुमच्या खातीर न्हय. तुमचे कसलीच तांकां जाणीव ना. हे कोविडान जे लोकांक हाल जाल्या, जे त्रास जाल्या, तांकां ताची अजिबात जाणीव ना. आमी काल डिबेटान परत मांडले जे जे रिलीफ स्कीम आसा गव्हर्नमेंटचे ते कशे दिल्ली गव्हर्नमेंट दिता ते. हांकां साधारण 500 रुपया बिल वेव करपाक जाय लायटीचे. ते सरकार कोणाचे? तशेंच अशें दिसून येता की सरकाराचो नियत आसा, ताचो इंटेंट आसा, तो कितें करूं शकता. केजरीवाल सरकारान नियत आपली दाखयली. आपली नियत दाखयली की ताजो जो आम आदमीचो सरकार आसा तो आम आदमी लोकांक खातीर. हांगा दिसून येता सावंताक नियत ना. ताका जर करपाची इच्छा आशिल्ली तो केन्नाच करूं शकतालो. आम आदमीच्या प्रश्नच पडिल्ले ना. ताका जाणीव ना आम आदमी लोकांक कितें जालें तें. ताका फक्त चलता हाय कमांड कितें सांगता ताजेर चलता तो. गोवा फॉर गोवन्स हाचें म्हणणें कितें आमचें? सरकारान जी स्कीम ठरयतलो किंवा पॉलिसी ठरयतलो हे गोंयकारांच्या हिता खातीर आसपाक जाय, राज्याच्या हिता खातीर आसपाक जाय. आमचो प्रमोद सावंत फक्त हाय कमांडाचें आयकता. ताका दिल्लीच्यान हाय कमांड कितें सांगता, ताजे पार्टी ताका कितें दिल्लीच्यान सांगता तें तो हांगा पाळटा. लोकांक कितें जाय ताजें कांयच ताका लेणें देणें ना. ताजें ताका खबर ना, ताका पत्तो ना लोकांचो पल्स कितें तो. हो सरकार गोंयकारांक अजिबात नाका. गोंयकाराची इतली परिस्थिती ना की निष्फळ सरकार आमकां नाका. हांगा सरकार आसपाक जाय गोंयच्या लोकांक खातीर वावुरता तो. हांव फुडें सांगूंक सोदता आम आदमी सरकार, आमी आपली पक्ष आमी एक रेफरंडम चालू करतलो. जे आमी कॉर्डिनर मिटींग घेतले ते आमचे वोटिंग जातले रेफरंडम खातीर. तुमकां लायटीचें बिल कमी येवपाक जाय काय नाका. वीज आंदोलन खातीर आमी एक SMS जनरेट करतले. ताजेर फुडें क्वेश्चनर आसतलो. हांव तुमकां एक नंबर दिता. एक मिस कॉल नंबर आसतलो, तुमकां SMS येतली. हो नंबर आसतलो 7504 7504 75. हांव परत एकदा सांगता. मिस कॉल नंबर 7504 7504 75. आज आमच्या सगळ्या देशवासियांक खास दिन आसा. आज कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दीस. ह्या दीस कॉन्स्टिट्यूशन कितें म्हणटा, जो सरकार आसपाक जाय शूड बी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. इट शूड वर्क फॉर द पीपल. जो सरकार आसपाक जाय. आज संविधान दीस. आमचो संविधान सगळ्यांक सांगता प्रजेचो आवाज हो श्रेष्ठ, प्रत्येक नागरिकाचो आवाज श्रेष्ठ. तेन्ना आमचो पक्ष सदांच म्हणत आयिल्लो आसा गोवा फॉर गोवन्स. गोंयचो आवाज श्रेष्ठ आसपाक जाय, गोंयकाराचो आवाज श्रेष्ठ आसपाक जाय, न्हय की हाय कमांडाचो. बीजेपी आनी प्रमोद सावंत जे आयकता हाय कमांडाचो तो आवाज श्रेष्ठ न्हय. गोंयकारांक कितें जाय तांचो आवाज श्रेष्ठ आसपाक जाय. हे आमी गोंयचे मुद्दे म्हणत येतले. जो रेफरंडमचो निकाल येतलो, जे सिग्नेटरी आमचो निकाल सगळो येतो तो आमी सीएमा फुडें व्हरतले. ताका दाखयतले गोंयकारांक हे जाय, लायटीचें बिल माफ जाय 200 युनिट पर्यंत. आनी आमकां खात्री आसा आमकां सीएम आमी आयकना, आमी लोकां फुडें मुद्दे व्हरतले. 2022 इलेक्शन आमचो मुद्दो आसतलो. देव बरें करूं. तुमचे कितें प्रश्न आसतले? सगळे कडेन भोंवताले. आमी 200 आमची 200 सभा आसतली कॉर्डिनर मिटिंग्स. आमी 1 तारखेचे सभा सगळ्यो जाहीर करतले. कॉर्नर टू कॉर्नर, वाडो टू वाडो आमी गोंयभर वतले. पेडणे ते काणकोण सगळे कडेन मिटींग आसतली. तशेंच हाऊस होल्ड प्रत्येक डोर टू डोर कॅम्पेनिंग मिटींग आसतली आमच्यो. प्रत्येक लोकांक घरान वचून आमी मेळटले. तांकां सांगतले दिल्लीचे बिल कितें आसा ते तांकां दितले आमी. गोंयचे तुमचे बिल आसा ती आमी चर्चा करतली. आमकां अनइंटरप्टेड पावर कित्याक मेळना आमकां? लायट लावपाचें बी कित्याक खेळटा? येता वता. वाल्मिकीन सांगायचे एप्लायन्सीस डॅमेज येता. एक साधारण पसरेकार आसता ताजो फ्रिजान आपलो माल दवरता, सादो किराणाचें दुकान, ताजें नुकसान, दुधाचे पिशव्यो म्हणून तो दवरता आनी कितें माल दवरता फ्रिजान तो ते पेड्ड्यार. सरकार ताका नुकसान भरपाई दिता ना. कॅसिनो बंद जाले लॉकडावनान तांकां नुकसान भरपाई सरकाराक जाणीव आसा. साधारण गोंयकाराची जाणीव सरकाराक कित्याक ना? हो मुद्दो आसा. काल एक डिबेट जाली पळय, दिल्ली मॉडेल वर्सेस गोवा मॉडेल. तितून भितर इलेक्ट्रिसिटीचेर काल डिबेट जाली. इलेक्ट्रिसिटीची तुमी फ्री दिवपाची उलयता. तशीच गोंयांत खुबशी स्किमी आहा. जर फाल्यां पावरान येता ती स्किमी बंद जातल्यो? पळय
आता जे आम्ही गोंयांत चालल्या तुझे स्कीम सगळं मांडलेलं परत मागता वाल्मिकी आता तुम्ही स्किमी सांगल्या काल गोवा गव्हर्नमेंट निलेश काब्रालांनी स्किमी सांगल्या सो गोंयांत स्किमी जी आता कंटिन्यू आपण बंद जातले काय स्किमी फर्स्ट ऑफ ऑल जाणीव करून घेऊया मे महिन्याच्या कोणाक गोंयकारांक मेळना गृह दळ DSY ती बाकीच्यो स्किमी आसा न्ही गोंयांत ज्यो आतां सध्या स्किमी आसा त्यो कंटिन्यूच जावच्यो ना त्यो आमी बऱ्यो करतल्यो हांवें काल दिल्लीच्यो सगळ्यो स्कीम गोंयकारां फुडें मांडिल्ल्यो गोंयच्या पेक्षा चड आसा स्किमी आनी गोंयच्या पेक्षा हीच स्किमीन चड पयशे दिल्ले आसा आनी ह्यो स्किमी फक्त गोंयांत तरी नांवा खातीर उरिल्ल्यो आसा तशें हांवें म्हळें मे म्हयन्याच्यान ह्या स्किमींच्यान कोणाकूच पयशे मेळूंक ना आनी मे म्हयन्याच्यान सगळ्यांक चड गरज आशिल्ली आनी केजरीवालान कितें केलें दिल्ली 2000-2500 जे स्किमीचे पयशे आशिल्ले ते मे म्हयन्यात ते 6 म्हयन्या खातीर 4.5 आनी 5,000 केले वाडयले कित्याक त्या वेळार लोकांची गरज आशिल्ली आनी गरजे वेळार जर सरकार लोकां पर्यंत पावना जाल्यार सरकार कित्याक तर बीजेपी जाता तितलो प्रयत्न करतलो की आमी स्कीम दिता आनी हे सरकारान तुमकां फ्री दिल्यार स्किमी बंद जातल्यो ह्यो सगळ्यो फटी निलेश काब्रालान पयल्या दिसाच्यान फटी मारिल्ल्यो आसा लोकांची दिशाभूल करपाक काल डिबेटीन आमी सरळ प्रश्न केल्ले एकूय प्रश्नाचें ताका उत्तर दिवपाक जालें ना गोंयकारान सावध रावचें हांच्या फटी कडल्यान भारतीय जनता पार्टीच्यो फटी म्हळ्यार कोविडा पेक्षा बेगीन पसरपाच्यो सावध रावचे कोविडा सारखे आनी आमी आश्वासन दिता की आम आदमी पार्टीचो सरकार स्थापन जातकच गोंयांत 48 वरां भितर आमी तुमचे इलेक्ट्रिसिटी फ्री करतलेच स्किमी वाडयतले आनी बऱ्यो करतले आनी कोविडा वेळा बंद करचे ना भारतीय जनता पॉसिबल यू नीड ऑल फायनान्सेस फॉर दिस पयशे दुसरे 48,000 पयशे हाडटले दुसरे मरे स्किमी ज्यो आसा लोकांक अभिमानान दिवपाक जाय तांचेच पयशे आमी तांकां पावोवपाक जाय हांगा कितें आसता हांगा कितें जाता लोकांक MLAच्या दारान वचचें पडटा ताचे पांय धरचे पडटा कित्या खातीर आमच्या गोंयकारांक इतल्या लाचारान तुमी कित्याक वागयता दिल्ली सरकार होम डिलिव्हरी दिता लोकांक सर्विसी सगळ्यो दारान तांच्या पावयता कोण MLA लागीना कोण BJPचो कार्यकर्तो लागीना हांगा दिसून येता प्रत्येक MLA दारान वचपाक जाय तांचे पांय धरपाक जाय तांच्या फुडें हात धरपाक जाय कित्या खातीर तो MLA आपल्या बोल्सांतले पयशे दिता प्रमोद सावंत आपल्या बोल्सांतले पयशे दिता लोकांक लोक टॅक्स भरता ताज्याच पयशांनी ते स्किमी जातात लाचार करून दिवपाची गरज ना तुजो तो प्रश्न आसा दिल्ली सरकारचे बजेट आशिल्ले 30,000 केजरीवाल येवच्या पयलीं 30,000 बजेट जाल्यार 60,000 हे खंयच्यान पयशे आयले काल मुद्दो मांडलो तुमी 13 MLA घेतले कितले फारीक केले तांकां तुमी ते फ्री आयले तुमकां ते पयशे तुमी त्या लोकांक हाडिल्ले ही लोकांची स्थिती जावपाची नाशिल्ली गोंयकाराची कोविडान जी लोकांचे हाल जाल्ले ते धंदे बसले ते जावपाचे नाशिल्ले लोकांचोच पयसो तुम्ही बजेट वाडयता पळय डबल जाले दिल्ली सरकारचे तातूंतले पयशे जे वाचले ते लोकांक पावयले हांगा फाटीन आमी मुद्दो मांडलो जो व्हेंटिलेटर घेतलो कितलो दोबरात कश्टांक घेतलो जो ऑक्सिमीटर आशिल्लो ताजो प्रायस वाडयलो हे खंय वता पयशे लोकांचेच पयशे आसताय ते जर व्यवस्थीत वापरले 1,500 ने 10,000 कित्याक करपाक ना लोकांक स्किम्यो budget will always comes during the financial data. Budget मांडटा आनी येता you are talking about within 48 hours. 48 hours तुम्ही budget इतलो विचारतले. आमकां खात्री आसा करप्शन जर गेले मरे सगळ्या जाग्यार पडटा करप्शन इज द मेन गव्हर्नमेंट 48 hours गव्हर्नमेंट 48 hours गव्हर्नमेंट आसतले 5 वर्सांचे टार्गेट आसता तेच सांगता गव्हर्नमेंट आसता 48 hours आमी अनाउन्स करतले Announce करतले. सगळे जातले आनी म्हयन्यान बिल येता तितले कशे रेव्हेन्यू वाडटले न्ही काय प्रॉब्लेम ना पूण सांगपाक म्हळ्यार हे आमी करतले अशें आश्वासन दिता पूण आमी केल्ले आसा ते महत्वाचे दिल्ली केल्ले आसा आनी आमी फक्त आमची स्वताची तोखणाय करिना CAG जे आसा जेन्ना लोक CAG चे नांव आयकता तेन्ना फक्त स्कॅमाची याद जाता कित्याक CAG सगळ्या सरकाराचे स्कॅम भायर काडटा आमी आयकला 2G स्कॅम फुल स्कॅम हो स्कॅम सगळो CAGन भायर काडिल्लो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो सगळ्या सरकाराचे अकाउंट्स पळयता आनी खंय खंय सरकारान सारखे पयशे खर्च केले सारखे करूं ना ते लोकां फुडें हाडटा CAGन पयलेंदां एका सरकाराची तोखणाय केली खंयच्या सरकाराची दिल्लीच्या आम आदमी पार्टीच्या केजरीवाल सरकाराची आनी CAGन कितें म्हळें CAGन म्हळें हो सबन भारतान एकूच सरकार आसा जाणे आपल्या 5 वर्षांत सारखे पयशे मोडले आनी फ्री शिक्षण फ्री हेल्थ केअर फ्री वॉटर फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री स्कीम्स हे सगळे दिवनूय इट हॅज रिमेन्ड रेव्हेन्यू सरप्लस फॉर ऑल 5 years हे CAGन म्हणा
सो आम्ही सांगपाची गरज ना, सीएजीन सर्टिफाय केला की आम आदमी पार्टी सरकारान दिल्लीक दाखोवन दिल्ले आसा आणि अशेंच आमी गोंयान लोकां खातीर बरें बरें शासन दिवन दाखोवन दितले. सर सध्या गोंयान ऑलरेडी खुबशे इश्यूज असे आंदोलनां बीन चालू आसात आणि आता हे तुमचे नवीन आंदोलन, सो लोकांचे मायंड डायवर्ट जावचे ना न्हू? आम्ही सगळे आंदोलन लोकां बरोबर आसा. तूं जर पोल म्हणटा आमचेच कार्यकर्ते फुडें आसा, तांचेर एफआयआर जाल्ले आसा. सगळे आंदोलन आम्ही सहभागी आसा. तशेंच जे वीज आसा ते प्रत्येक घरोघरी इफेक्ट जाता. प्रत्येक आता सध्या कोविडच्या परिस्थितीत लोकांचे हाल जाल्ले आसा. ताका पयशे ना फारीक करपाक आता जे सरकारान स्कीम काडल्या आता ते इंट्रस्ट वेवर करता. गोंयच्या लोकांक कित्याक मेळूंक शकना 200 युनिट वीज फुकट हो मुद्दो आसा. जर केजरीवाल सरकार दिवंक शकता, गोंयचो सरकार कित्याक दिवंक शकना? काल काब्राला म्हणले फक्त 60% लोक आसा. 60% आसा मरे, बरें तूं म्हणटा तुजो आंकडो मान्य आसा. त्या लोकांक तुम्ही कित्याक देवंक शकना फुकट वीज? हो मुद्दो आसा. प्रत्येक घरोघरी इफेक्ट जाला आसा कोविडान. तो परत आमी लोकां कडेन आंदोलन करून लोकां फुडें वतले. सरकारा दाखोवन दितले इतली गरज आसा लोकांची. हो विजाचो मुद्दो आसा तो. How long these meetings will go on? For how many months? It will go for 1 month. 1 month. We are starting from 1st of December to 19th of December. Is it one way to increase to decide on the election strategy also? See, as a political party, meeting people. पॉलिटिकल पार्टी लोकांकडे मुद्दे लोकांचे पल्स आसपा जाय. हो पल्स आसा लोकांचो. लोकां फुडें मुद्दे घेतले आमी. तांचो आमचे काम कितें पॉलिटिकल पक्षाचे लोकांचे मुद्दे मांडप सरकारा फुडें. काँग्रेस जे ऑपोजिशन आसा तुमकां खबर आसा काँग्रेसीन ऑपोजिशन कितें केलें तें. हांव ताका सदां म्हणलो एक पोल्ट्री फार्म दवरलेली हांगाच्या कडल्यान थंय व्हरून ते गयले. वी आर द ऑपोजिशन पार्टी, वी आर द वॉयस ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. हो लोकांचो मुद्दो आसा. लोकांनी काल जी चर्चा जाली डिबेट जाली भरघोस प्रतिसाद आयलो. हो मुद्दो सारको प्रत्येक घरोघरी इफेक्ट जाता. हो आमी मुद्दो घेतले सरकार फुडें मांडटले लोकां कडेन झुजतले आमी. By when you would decide on the pace of the election? That's time for election. We decide on that. ठरतकच तुमकां आमी सांगता येऊ. फाल्यां काळान जावन सांगता न्ही. ठरतकच तुमकां आमी पयलीं सांगता मरे. देव बरें करूं. थँक्यू.